पळय झुंबर ना जावंक ना म्हणून श्रीनाथ कोटवालेचो आज हांवें स्टेटमेंट वाचला. पूण झुंबर जर खरो ना जालो, म्हाका एक्झॅक्ट फॅक्ट ऑफ द मॅटर खबर ना. एक पेपर म्हणटा की झुंबर ना जाल्यार दुसरो पेपर म्हणटा कोटवालेचो स्टेटमेंट जो आज एडमिनिस्ट्रेटर आहा की ते काडल्यार रिपेर करपाक. ते बेल्जियमाचे झुंबर आनी ताका एंटीक व्हॅल्यू आहा आनी माउथ ब्लोन क्रिस्टल खंयी जे येता. हांवें स्वित्झर्लंडाक म्हळ्यार व्हेनिसाक पळयल्लें आहा. इट इज ह्यूजली एक्सपेन्सीव. मागीर ते पयशे आनी आमी मेजूंक शकना. ते पुर्तुगेजाच्या तेंपार आयिल्ले ते उरले. नवे घराक घालपाक ते विकते वचूंक मेळना. सो इट इज प्रायसलेस. आनी अशी जर वस्त जाता मडगांव म्युनिसिपालिटी जाल्यार म्हाका दिसता मडगांव म्युनिसिपालिटी सामकें लूट मार करपाचें एक काम्र म्हणून जे आशिल्ले पळय ते कमरे करून लूट मारताले दिसता. कमरे एक कमऱ्यान लूट मारपाची हाची मोहीम चलताली दिसता. आय डोंट अंडरस्टँड. हे केन्नाच जावंक ना. ही हेरिटेज आमची, हें आमचें गोंयकारपण, ही इंडो पोर्च्युगीज हेरिटेज आमची. ती जर अशी जावंक शकता जाल्यार कोणूच ह्या म्युनिसिपालिटी कडच्यान सुरक्षीत ना. म्युनिसिपालिटीच तुका विकूंक शकता. लास्ट टायम फेस्ताचे पयशे घेतिल्ले ते अजून पयशे येवंक ना. कितें रे, फेस्ताचे पयशे कलेक्ट केले आनी तो मनीस घेवन गेलो, अजून पयशे रिकवर म्युनिसिपालिटीन करूं ना. सो म्युनिसिपालिटी इक्वल टू अंधाधुंदी हें क्लियर जाल्लें.